विसा उपरांत तुमकां येवकार। वातें वाळपय विजेच्या त्रासाक लागून लोकांनी पिकार जावन असिस्टंट इंजिनियराक भेट दिली। फाटले 4 दीस जाले वीज नाशिल्ल्यान त्रास जाता म्हूण गांवच्या लोकांची कागाळ आसा। मात वाळपय वीज खात्याचो असिस्टंट इंजिनियर म्हणटा व्हड झाडां पडिल्लीं काडपाक वेळ लागिल्ल्यान मातसो लायटीचो प्रश्न सतायता। आरडेस्को खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। प्रॉब्लेम्स आम्ही लाईन दुरुस्ती केले तुका ते सांगले नाही झाले की ते लाईन दुरुस्ती झाली की परत झाड पडले। आता पाम ऑइल झाड पडेल ते आता कालचे रातचे ते पाम ऑइल झाड पडलेले आता संडे झाड पडले मंडे बी पडले आणि कल बी रातचे हेच प्रॉब्लेम झाले। आता वांथेचे बी झाडूच काढेल झाले झाड पड परत ते झाडं पडत असा अप्रूव्ड जाता एकदम ते आमचे विदाउट हे तिथे लाईनीक तेका नासतना सायडीक अप्रूव्ड जाल्ले म्हणजे झाडां आनी व्हडले झाडां ते काडपाक टायम लागले तेका ड्युरेशनाक डिले जाले ते सगळे कट करपाक लोक लेट पावले ते म्हाका दिसता फायर ब्रिगेड बी पावले की ते पावना दिसता लोकल पीपल हेल्प अँड आवर स्टाफ दे हॅव क्लियर द ऑल ट्रीज अँड रिस्टोर पॉवर सप्लाय। सर तुमकां मॅन पॉवर कमी पडटा अशें दिसता ऑलरेडी मॅन पॉवर मातशें आसा आमी मॅनेज करता कशें तरी आता कमी पडेल आमकां एकदम मेळना अशें कमी आसा आनी वी हॅव टू मॅनेज कशें तरी मागीर मॅन पॉवर आमी डिपार्टमेंटाक मागता आमी कितें जाय तें करून घेता आमच्या डिपार्टमेंटाक ज्या प्रमाणे फायर ब्रिगेड म्युनिसिपालिटी जे घेता पळय लेबर्स त्या प्रमाणे रेडीमेड लेबर बी अशें नासता अशें कितें प्रॉब्लम जाल्यार आमी हायर करता बेश्टेच आमकां येना ना कितें म्हणून काम करतले काडून ताका बेश्टेच पगार दितले तशी आमचे कडेन येना आमचे आमी वी आर डुईंग वीथ अवर स्टाफ रुटीन आमचे कितें आसा वी आर युजींग अवर मॅन एंड मटेरियल एंड स्टाफ इन केस कितें गरज पडली आमी भायर मदत घेता अशी भायली कोणाची कॉन्ट्रॅक्टर प्रायवेट एजन्सी अशी। आता एक 3-4 दीस जाले ऑलरेडी पण एक दिसाची लायट वता एक आमी मान्य करूं शकता पण रातची एटलिस्ट लायट आमकां जायच कित्याक रातचे प्रॉब्लेम खूब फेस जाता आनी भुरग्यांचो हाल एक वाटेन म्हणजे सकाळी कितें टिफीन करून दितले जाल्यार भुरग्यांक कांयच हेच ना सोल्युशनच ना आमचे कडेन वॉटर सप्लाय मेन ना परत रातचे आता सरपंचान सांगले त्या प्रमाणे की स्टडी करता ते प्रॉब्लेम आसा पण आता आमी तेका लागून मुद्दाम आयले पण आता आमकां सांगला येईन की आमी सपोर्ट तुमकां करता म्हणजे मार्गदर्शन करून तुमची हें करता सोय पण आता पळया कितें जाता तेंचे समज तेंच्यांनी आमकां सोय सारकी दिवना जाल्यार आमकां परत फूल गांव घेवन हांगा आमकां येवचें पडटलें मोर्चा घेवन इतलेंच सांगूंक शकता आमी। कित्याक लागून प्रॉब्लम जाता म्हणून सांगला तुमकां एक्झॅक्टली आता आमी प्रॉब्लेम म्हणटा तो आनी तेंचो आनी जी म्हणटा तो एलवेन गेईचो फॉल्ट म्हणटा थोडे म्हणटा तेंचो एलटीचो फॉल्ट आता खंयच्यान फॉल्ट तो आमकां एक्झॅक्ट काय कळना लायनमॅन ते न्ही आमकां पब्लिकांक काय करूंक शकना आमी त्यांनी सांगलें तेंच्यांनी सांगलें ते आमी काय करचें पडटा। दीस जाले कंटिन्यू लायट ना एक मेजर इशू आहा म्हटल्यार आमकां लायट नासल्या काय उदक ना कंटिन्यू 5 दीस आमकां उदक ना रांदतलो सुद्दां लोकांक हांगासर उदक ना अशी हालत जाल्ली आहा वा आतां म्हयनोभर असो कंटिन्यू येता वयता त्या आयज आमकां हांगासर येवचें पडलें मेजर म्हटल्यार आमकां हे 5 दीस जाले रातची कंटिन्यू लायट आसना।